कळंगुटीन इतलो गार्बेज जाता, तो सगळो गार्बेज विचार करा तुम्ही, कितली हॉटेलां आसा आणि त्या कितल्या हॉटेलांचे कितले ट्रक भरून ती गार्बेज वता. साळगांवच्या गार्बेजीचो विशयूच वेगळो. साळगांवचे गार्बेज ते कळंगुटचेच लोक हाडटात आणि साळगांवच्या रस्त्याचेर उडयतात. फाटल्या दिसांनी पंचायतीन एक ठराव घेतलो, ते NGO आशिल्ले किंवा ती हें आशिल्ली कोण ती आमची आयुर्वेदीक सेंटर आसा थंय, त्या लोकांनी सगळ्यांनी फुडें सरले आणि सबंद प्लॅस्टीक जे आसा पळय साळगांवान तितलें कलेक्ट केलें. हांव म्हणटा कितें, गार्बेज तुम्ही ईच हाऊस कॅन डिस्पोज इट. तुम्ही प्लास्टीक एकत्र करून पंचायती कडेन व्हरा न्ही, ते करतले डिस्पोज. पण आणि जी ओली गार्बेज आसा पळय ते यू कॅन बरी इट. करेक्ट. मॅन्युअर व्हेरी वेल बरी. फॉर एक्झाम्पल माय सेल्फ, हांव ती प्लास्टीक गार्बेज आहा ती कुशीन काडटा आणि वेट गार्बेज आसा ती झाडाच्या मुळांत पुडटा, ताका सारें मेळ्ळें. गार्बेज स्वता मॅन मेड क्रिएट न्यूसन्स आसा, हय, वन ऑफ द रिजन. सेकंड रिजन संदेश दुसरें कितें जाता, जेन्ना प्लेस आयडेंटिफाय केलें थंय ऑब्जेक्शन जाता. सपोज आतां एक थंय प्लांट घालतलो, ती ऑथॉरिटी मार्क करता बाबा हांगा प्लांट, थंय ऑपोजिशन जाता. सो ऑल्सो पीपल आर नॉट एज्युकेटेड इनफ, बिकॉज एक्चुअली हो इश्यू फाटीं आमी युजली डिस्कस करताले आनी करताले. बऱ्याचशा कडेन म्युनिसिपालिटीनी बरी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट उबारल्यात आनी तातूंत भितर गार्बेज बरी ट्रीट जाता, सांखळे भितर जाता. इवन म्हाका दिसता सांग्यार सुरू केल्या, वास्को भितर पयलीं सुरू केल्ली, अशे तरेची वेगवेगळे हातूंत भितर सुरू जाल्या. इंटिरियरा भितर लोक चड एज्युकेटेड दिसता आनी तुमचे डेव्हलप्ड एरियाज म्हणटात थंय लोक इतली ट्रिटमेंट अपोज करतात. कित्याक करता तेंच कळना. कारण कितें आसता, ट्रिटमेंट करूकूच जाय प्लांट. ट्रिटमेंट प्लांट हो प्रत्येक विलेजीक आसूंक जाय. इट इज नॉट हार्मफुल. इट्स नॉट हार्मफुल. ओनली थिंग इज दॅट तुमची ट्रिटमेंट प्लांट जायना, फक्त गार्बेज डंप जाता आणि मागीर ताजो वास मारता, प्रॉब्लेम जाता म्हणून. दॅट इज मोर हार्मफुल. डेफिनेटली. आणि तो कितें आता सबंद सगळे जर रस्ते जर पळयशात तुम्ही, सगळ्या रस्त्याच्या बाजूक ती पोते हाडून उडयल्ले असतात. रातचे ते कामां चलतात. आणि एक क्वेश्चन आयला, तो क्वेश्चन घेऊया आमी, कितें म्हणटा ते पळोवया. हॅलो. हॅलो. हां उलयात. हॅलो. हां हांव संदेश खोर्जेकर उलयतां शापोरच्यान. हॅलो. हां संदेश आयकता, उलय. हय, आमचे तशेंच आतां आमच्या गांवांत अशे दोन व्हेरी फेमस बीच येता, अंजुना बीच आनी वागातर बीच. आतां अंजुना बीच म्हटल्यार ते कंप्लीट ते सॉयल इरोजन जालां, इवन ते आतां रेस्टॉरंट आहा ती मोडोंक पावल्या. तशेंच वागातर बीचार पळयत जाल्यार आमचे लायटीन सुद्दां ना, अशें रातचे 7 सुद्दां येयल्यार ते काळोख आसता. तसोच आमच्या युथा खातीर जिम ना एक शापोरा, येदे व्हडल्या अंजुना वागातर ह्या आसून. तशेंच ग्राउंड आसा पूण सारके डेव्हलप जाल्ले ना. आनी इवन एकूच फोर्ट आसा शापोरा फोर्ट म्हणटा पळय, तेकाय सारकें इन्फ्रास्ट्रक्चर ना थंयसर. आनी हे जर जालें जाल्यार बरें रेवेन्यू जनरेट जातलो. करेक्ट. थँक्यू. तांणी सॉयल इरोजनाचो इश्यू उबो केला, त्याच बरोबर बाकीची सगळ्यो फॅसिलिटीज ना, काळोख आसता आनी कितें असली सगळी तरेची इश्यू ताणें रेज केल्ले आसात. एक्चुअली काळोख आसता म्हणजे अंजुना वागातोरा भितर म्हाका अजाप दिसता, कारण तुमचे थंय रेव पार्टीचो झगझग भरपूर आसता जाय जाल्यार. लोकांक काळोख पार्टीच्या पुरतो आसता तो, बाकीचे काळोखांतल्यान. कारण थंय लोक येवप ते तांणी काळोखांतल्यानूच येवंक जाय अशी तांची ती कळ्ळें तुमकां कितें म्हणटा ते. कारण त्या पार्टीक जे लोक वतात पळय ते ठराविकूच लोक वतले, कारण संदेशा सारखे किंवा म्हजे सारखे किंवा हांचे सारखे वचचे ना. म्हणटकूच त्या खातीर ते लोक दिसूंक जायना, म्हणून कदाचित लायटी घाली ना. एक्चुअली पळोवंक गेल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान पळोवंक जाय की खंयची लायटी पेट्टा की पेटोना, आनी दे हॅव टू टेक एक 2 पटी कोणें फोडली तरी तेजी नोट दवरूंक जाय की, आनी पंचायती इन्फॉर्म जाय बाबा अमके एरियाची लायटी फोडटा म्हणटा तसो. पण इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटा लागीं सामानूच आसना प्रश्न तो, आनी ते म्हणटात म्हजे कडेन फिटींग ना, हे बल्ब ना, हे ट्यूब ना. दॅट शूड नॉट कम द आन्सर. अँड गव्हर्मेंट शूड सी दॅट ऑल द टुरिस्ट सायट इज बीन इल्युमिनेटेड प्रॉपर्ली. वागातर जो प्लॅटो आसा थंय बेजिकली रातच्यो लायटीच आसना. तो एक सेंटर जो आसा जो एक वन ऑफ द टुरिस्ट अट्रॅक्शन, थंय खूब जाण एक्टर जावन टुरिस्ट येता. सो हे टुरिजम अंडर म्हाका दिसता ते जागे आसा. सो जेन्ना टुरिजम कॉर्पोरेशन तेंची ऑथॉरिटी आसता तांच्यांनी ते जातीन लक्ष घालूंक जाय. बाबा हे आपले सेंटर्स जावं ते एक फोर्ट आसा, जो हेरिटेज सायट्स आसा तांच्यांनी ते लक्ष घालून ह्यो गजाली सगळ्यो प्रोवायड करप गरजेच्यो. हांगा एक लास्ट क्वेश्चन आमी घेवया, कित्याक आमचो वेळ सोंपत आयला. कितें म्हणटात ते पळोवया. हॅलो. हां तुमचें नांव सांगात आनी सुरू करात. हांव पर्रासून उलयतां, म्हजें नांव हेमंत भास्कर. आयकता सांगात. हॅलो. सांगात, आयकता बेगीन. हय, कितें जालां आतां नागेश बाबान पळय जेचे एम्प्लॉयमेंटाचें उलयलें कळ्ळें न्ही. आमचे एरियेक हांगासर इतकी एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी आसात की अंजुना फ्ली मार्केट आपले ते
कलंगूट सॅटर्डे नायट मार्केट कळ्ळें न्हय हे जाग्यार आयज अनएम्प्लॉयड भुरगे आसा न्हू थंय वचून कितें तर धंदे करीत कितें तरी थंय 4 पयशे मेळटले पूण आज कितें जाला जाणा आज थंयसर गोंयकार तर वतात थंयसर बाबा कितें धंदो घेवन ते गोंयकारांक थंय आवडटा हे लमाणी हे ते पळय ते कितें कितें घेवन येतात थंयसर कळ्ळें तुका बसोंक दिना म्हणजे सपोर्ट कोणाचो हे व्हडले व्हडले मिनिस्टर कोण आसा न्हू तेंकां हे करतात ते प्रिफरन्स दिता कित्याक हांवें स्वता अनुभवला हांव कित्याक स्वता एक धाकटोसो धंदो करून हांवें गेल्लो अंजुना फ्ली मार्केटान गेल्लो तेन्ना म्हाका ते गोंयकारान म्हाका सांगलें कितें ना हांव गोंयकारांक आमी दिवंक शकना कित्याक आमकां भायल्या लोकां कडसून 4 पयशे मेळटा तर हाचेर हे सोल्युशन हे कितें करूंक शकता कशें प्रॉब्लेम मुद्दो हाजेर तुमकां एक एग्जांपल हांव एग्जांपल हांगा एक दिता की आमच्या साळगांवान जी ल्हान ल्हान रेस्टॉरंटां आसा पळय ती सगळी आमच्या साळगांवच्या लोकांची भायल्यांची कोणाचीच ना कारण आनी तांकां हांव सदांच सपोर्ट करता बेसिकली म्हजे कडेन वेळ कमी आसा म्हाका एकूच सांगात हे सगळें जातलें आनी गोंयकारांचेर अन्याय जावपाक जायना भायल्या कडल्यान तुमकां भितरल्यान सकयल्यान पयशे घेवपाक मेळटा तेन्ना कोण कांय बोवाळ करना हांगा भायलो आनी भितरलो म्हणटा प्रश्न ना जो कोण तेरी बी चूप मेरी बी चूप म्हणटा ताचे कडल्यान धंदो ताका धंद्याक बसोवप आनी हें घेवप जातात ह्या बाबतींत तुमचो उमेदवार जो आसा जो आमदार आसतलो त्या आमदारान फॉर्म रावपाक जाय आमदारान हें घेवपाक जाय की हे ज्यो सगळ्यो बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज आहा त्यो आपण लोकल्सांक घेवन दितलो एक्झॅक्टली एक बिझनेस ग्रामसभांनी डिस्कस करूंक जाय हे सगळे प्रॉब्लेम आसा ते ग्रामसभान डिस्कस करून आनी ग्रामसभा डिस्कशन इज फायन आनी शेवटी कितें जाता तांकां जी परमिशनां दिता ती पंचायतूच दिता म्हणून पंचायतीन सामकें लक्षात घेवंक जाय बाबा हें आमी आपण गोंयच्या भुरग्यांक धाकटे बिझनेस तशी जी शेकाची परमिशन आसता ती लोकल्स कोण आसता न्हू कित्याक तांचे डिपेंडंट सगळे शेकाचेर बिझनेस आसा तांकां त्रास जावपाक डिफिकल्ट जावंक फोन वर्साचे वर्सा ते एवरी इयर तांकां अशी पॉलिसी डिझायन करूंक जाय बाबा एक 5 वर्सां कोण 10 वर्सां आसा ताका कंटिन्युअस कित्याक इल्ले वर्सां तांकां एक क्वेश्चन मार्क आसता म्हाका लायसन मेळटलें काय ना हाचेर तांचे ब्रेड एंड बटर आसता आनी बाकीचे एक्टिविटी तेजे कंटिन्यू जाता तांकां प्रॉब्लेम जावंक थोडे अपवाद आसा ते घेतात शेकां आनी दुसऱ्यांक दितात नांवार तांचे आसता पण चलयता वेगळे ते थांबोवपाक जाय अशें हें थांबोवंक जाय कारण सरप्रायज जर विजीट दिवन तांणी चॅक केलें जाल्यार तें मेळटा एक म्हणजे शेक इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर सो इट कॅनॉट बी इट जस्ट अ सीजनल थिंग सो इट हॅज टू बी रिन्यूड बट ते रिन्यू करतना तुम्ही म्हणटात की जो कोण पयलीं घाल्लो आशिल्लो तो दिवचो बरोबर आनी दुसऱ्याक दिवचो न्ही पूण हांगा कितें जाता की मागीर नवी मनशांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळची ना ताजें कितें जातलें पूण ताचेर इनजस्टीस जाता न्हू सपोज आतां एक 10-15 वर्सां हांव आतां बिझनेस करता इन्वेस्टमेंट केल्ली आसली आनी बिझनेस आसा म्हाजो तोच धंदो म्हाका आनी कांय ना सो म्हाका तेंच कंटिन्यू आतां ऑलरेडी स्टार्ट केलें आतां हांव 45 जालो सो म्हाका तेच बिझनेस हांव आतां दुसरे खंयचे एक म्हजें सजेशन आसा की बाबा एक ताका टर्म दिवचो 2 वर्सां 3 वर्सां असो कंटिन्यू मागीर फ्लेक्सिबिलिटी दवरपाची गुड सजेशन म्हजे कडेन वेळ सोंपला म्हणटकीर हांव चड हें करपाक शकना कळंगूट शिवोली आनी सालिगांव ह्या तिनी मतदारसंघांतल्यान मेळून जे पळय आमी कोस्टल एरियेंतले गोंय पळयतात जंय आंतरराष्ट्रीय पांवड्या वयले लोक सगळे टुरिस्ट येतात झगझगतात चकचकतात सगळें आसता पूण तशेंच म्हणटात की एक म्हणणी आहा मराठींतल्यान दिव्या खाली अंधार तशी तरेची परिस्थिती आमकां आयच्या हांगा ह्या डिस्कशनांतल्यान पळोवपाक मेळ्ळी भायर सगळे चकचकता झगझगता सगळें आसता पूण आमी म्हणटात तशें लखलखता तें सगळें भांगर नासता तशी परिस्थिती गोंयकारांची जाल्ली आसा थंय गोंयकार कुशीक पडला जे कोण थोडेच आसात ते थोड्याच लोकांची थंय कितें तरी उदरगत जाता बाकीच्या लोकांची सगळे तांकां 1000 तरेचे प्रश्न थंय फेस करचे पडटात मागीर जावं तो गार्बेजीचो जावं तो उदकाचो हांगा खेळपाक रस्ते ग्रावंड नात अशे 1000 तरेचे प्रश्न आसात आनी म्हाका दिसता खंय तरी ह्या हातूंतल्यान फक्त तितल्या पुरते शॉर्टकट शी घेवपाची तितलीच परिस्थिती हांगा जाल्ली आसा हांगा जे कोण आतां नवी उमेदवार तुमचे म्हऱ्याक येतले त्या उमेदवारा मुखार हांगा हे सगळे प्रश्न मांडून तांचे कडल्यान तुमकां घेवची पडटली उतरांक घेवची पडटले खंय तरी एक प्रोग्राम की आमचे खातीर तुमी कितें प्रोग्राम करतात हांगाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर कितें प्रोग्राम करतात तो सांगात तेन्नाच आमी तुमकां मत दितले ही गजाल सांगची पडटली मतदार तशे तरेन जागृत जातलो अशी आमी अपेक्षा दवरतात तुमी आमच्या स्टुडियो भितर आयले आनी सगळें सांगले म्हणून आमी तुमचे उपकारी पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचो मतदार राजा आनी प्रुडंट मिडिया